दिसान दीस भाषा माध्यमाचें आंदोलन तीव्र जायत आसा। हाका लागून भाजपाच्या आमदारांमदीं अस्वस्थाय वाडपाक लागल्या। भाषा आंदोलनाक लागून भाजपा पक्षान जो बोवाळ उपरासला तो शांत करपाक संरक्षण मंत्री गोंयांत परततले अशी माहिती संरक्षण मंत्र्यान एका पत्रकार परिशदेंत दिल्या। मात संरक्षण मंत्र्याची ही उतरां प्रत्यक्षांत येतलीं काय ना हें येवपी काळांत स्पश्ट जातलें। केंद्रीय मंत्रीपद सोडून गोंयच्या राजकारणांत परत येवपाचो निर्णय संरक्षण मंत्री स्वता घेवंक शकना। हातूंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तशेंच भाजप अध्यक्ष अमित शाह हांची परवानगी तांकां घेवची पडटली। गोंयांतल्यान केंद्रान वचप पर्रीकाराच्या मर्जेचेर अवलंबून नासलें, तशेंच केंद्रांतल्यान गोंयांत येवप पर्रीकाराच्या मर्जेचेर ना हें मात स्पश्ट आसा। पूण राज्यांतल्यो घडामोडी पळोवन दिल्लींतल्यान गोंयांत परत येतकर पर्रीकाराक मुखेलमंत्र्याचें पद मेळटलें काय ना असो दुबावी प्रश्न उपरासला। भाजप सरकाराक मंचाचें आंदोलन दुर्लक्ष करून जमपाचें ना। हें आंदोलन शांत करपाक सरकाराक मंचाच्या अपेक्षीत मागण्यांचेर तोडगो काडपाची गरज आसा। भाशा माध्यमाचो विशय भासाभास करून सोडूं येता अशें मुखेलमंत्र्यान पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलां। हे विशीं मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां पत्रकारांनी विचारलें तेन्ना आपलो रक्षामंत्री गोंयांत येवपाक येवकार आसा अशें तांणी सांगलें। गरज आसा पर्रीकर येवपाची, गोंयांत येवपाची गरज आसा पर्रीकर। इट इज अ वेलकम म्हणून आय एम वेलकमिंग इट। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।